Servespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोनी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. सवे म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गाल्ल्यांतल्यान शारांत देवान गब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोरण्यांतल्यान जुजे नांवाच्या एका दादले लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारेचें नांव मारिया आसलें आनी तिचें शीं भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलेली, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जाय ती चिंतून पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियेनाका मारिया, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू म्हूण हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताचे बापाय दाविदाचे श्वासान सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घोरणाचेर ससनाचे ससनाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियान देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावली घातली. हेच खातीर तुज्या हातावन जल्मतलो हे पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलें. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताक गर्भ सांबाळला आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाचें जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियान म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो खरो सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, आज जेन्ना आमी मारिया सुर्गींची आवय आनी आमची राणी हाची आमी परब संबरता, मारियेच्या जिविताचेर थोडोसो नियाळ करुया. कित्याक मारिया एक आवय एका कुटुंबाची, बापूय आवय बुन्यादीचे फातर दर कुटुंबाक. आनी हाकाच लागून मारयेचेर नियाळ करता आसतना आमी 15 तारखेर ऑगस्टाचे आमी आनीक परब केल्ली, सर्ग वर्णाचो दीस, द सामशन, ऑलरेडी असामशन, सर्ग वर्णाचो दीस. मारयेक कुडी ओतम्या सयत देवान स्वर्गार व्हेली. तशी भाशेन सर्ग प्रवेश आमी जेजूचो करता. मारयेचो स्वर्गार वर्णाचो दीस, द सामशन ऑफ मदर मेरी, बॉडी एंड सोल. आनी हाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका दिसना जेजूक आनी मारियाक सांडून आनी कोणूच मनीस स्वर्गार कुडी ओतम्यान गेल्यात. पूण हालींच म्हाका गुमून आयलें, आमच्या गोंया कोण तरी एकलो मनशांक वा जायते जाणांक खंय डायरेक्ट चंद्रार धाडटा, डायरेक्ट चंद्रार. आनी हांव नियाळ करतालो, तो बाबडो बरो वावुरता, सगल्यांक धाडना दिसता, तो थोडो मिनिस्टरांक धाडटा म्हूण आयकलां हांवें. पूण चंद्रार वचपाचें आमचो हेतू न्हय. दर क्रिस्तांवाचो हेतू जावन आसा स्वर्गार वचपाचो. चंद्रार तूं पावत रॉकेट घेवन, पूण स्वर्गार वेतलो जाल्यार आमकां जाय मागण्याचें रॉकेट, आमच्या भावार्थाचें रॉकेट, जेजूचें रॉकेट आनीक हें बलिदानाचें रॉकेट. जेन्ना आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं आमी दुसऱ्या सवें आमी मोग दाखयता, आमच्या मागण्या वरवीं देवाचो संबंद जोडटा, तेन्नाच आमी स्वर्गार पावतले.
कित्याक जायत मारयेक आमी आयज राणी म्हूण आमची आवय म्हूण उलो मारता. कित्याक जायत देवान तिका असलें भाग फावो केलें. सर्ग वर्णा द सामशन. एकूच ओळीन आमी म्हणूंक जाता हें आयचें शुभ वर्तमान जें हांवें वाचलां. मारिया देवाच्या उतराक विस्वाशी रावली. आनी हे विस्वासपणाक लागून देवान तिका असलें भाग फावो केलें. जेन्ना हे आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, गाब्रियल हो आंज बुडवो मुरयेचे सोबी येता, मारये सोबी येता आनी म्हणटा, मारिया, नोमान कृपेन बुडलेले सर्वेस्पर तुजे सोबी आसा. आनी 5 वस्तू 5 प्रॉमिसेस, 5 बासावण्यो हो देवदूत मारयेच्या हातान घालता. कसले ते 5 वस्तू, कसले ते 5 प्रॉमिसेस. पयले सुवातेर मारिया गाबोरलेली. हांव सादी चेडूं हे नाजरेंत गांवचें, म्हाका शिंकोप ना, म्हजे लागीं दुडू ग्रेस्काय ना, आनी हो देवदूत म्हजे सोबें कित्याक येता आनी कितें घेवन तो आयला. हे 5 प्रॉमिसेस. पयले सुवातेर हो देवदूत म्हणटा, तुका जेजू जल्मतलो, तो व्हड जातलो. ही वील बी ग्रेट. दुसरे सुवातेर ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटले हांव, द सन ऑफ द मोस्ट हाय. तिसरे सुवातेर दाविदाचें सिंहासन दितलो, द थ्रोन ऑफ डेविड. चवथे सुवातेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. हिज किंगडम वील हॅव नो एंड. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. हे 5 बासावण्यो कोणाक दिल्यार म्हाका दिसता आमी सगळीं खुशाल जातलीं. समज तुमच्या कुटुंबान कोणें म्हणलें तुमकां 1 मिलियन हाची एक लॉटरी लागली, सगळीं खुशाल जातलीं. कोणें म्हणलें तुमी राणी जातली, तुमी खुशाल जातलीं. राजा जातलो, खुशाल जातलीं. ह्या आंज बुडव्यान ह्यो 5 वस्तू हे आंकवार मुरेच्या ताब्यान धरल्यो. सादे वस्तुरीक, सादे चेडवा सोबें. आनी मारिया चिंतनांनी घुस्पलेली आसा, गाबोरल्या, भिलोली आसा, भिरांत भितर सरलेली आसा. पूण तरी आसतना ती कितें म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. बट माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी वॉट हॅपन्स इन रियालिटी. इन रियालिटी हे सायबिणी सोबें कितें घडटा? हें सगलें दिलां तें घडलां जायत ओ ना? ओ जेन्ना जेजू जल्मता तो खंय जल्मता? एका गोरवाच्या गोठ्यांत. मनीस लेगीत ना पूण गोरवां आसा ते तोंडायेन. पूण देवदूतान म्हणलेलें न्हय तुका राजा जल्मतलो म्हणून. पूण हो राजा कसलो जायत असलीं कल्पना ताच्या मनान घेवता. जेन्ना हेराद पातशाय सगळे ल्हान सुपुल्यांक भुरग्यांक जिवेशी मारता, तेन्ना ते रातचे वेळार, रातचे राती ते काडुकांतल्यान, तोणयेंतल्यान जुजे घेवन ते इजिप्ताक पोड काडटा. जेन्ना भुरगो जेजू ते देव मंदिरान सांडटा, दावी ती परत वेता. काळजान पेज धरून, दूख धरून आपल्या पुताक परत हाडटा. जेन्ना जेजू नाजरेंत येता ताका तो गांव नाकारता. आनी कुर्साचें मरण, कुर्साची वाट चलता आसतना खंयची आवय पडयतली आपल्या पुताक? इतलो सोयतांचो मार कुर्साल किलयता आनी कुर्सार जेजू मरता. आनी आपली पुताची कूड आपल्या वेंगून ती दवरता. मोगाल इश्टंदो, सायबीन मायन देवा लागीं एक घेर करूंक जातालें आसलें. तुवें म्हाका सांगलेलें ही वील बी ग्रेट, ताका ही वील हॅव अ थ्रोन ऑफ डेविड, ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. पूण कसलें जायत म्हाका हें फावो जालें. पूण मारिया आनी जुजे देवाचेर गुणगुणना, देवाक प्रश्न घालिना. हें विस्वाशीपणान दिल्लें वजें कशें, भावार्थान, विस्वासान, मोगान जेजूक आपणायता आनी पवित्र कुटुंब ती करता.
आमच्या कुटुंबाची नदर मारूया मोगाल इश्टान ओदीक जाल्यार आमच्या लोगणीक जिविताचेर आमच्या लोगणीक जिवितान घोव बायला सोबें कितें घडटा आख्खे संवसारभर फादर जोसान सांगलेलें आसा आमी कुटुंबान जियेता कुटुंब म्हत्वाचें हे बुनादीचे फातर इगोर्ज मातेचे पूण जावं खंयचेय सुवातेनी जावं गोंयांत जावं भारतांत जावं युकेंत जावं गाल्फांत वो खंयचोच आमी आसूं दर कुटुंबांनी ल्हानशी फूट जोगडी ओ विस्वास असली सुरू जाता आनी आजकाल मोगाल इश्टंदो म्हजो अनुभव उदीक जाल्यार गोंयांत जायत ओ परदेसांत जियेतली आमची आवय बापूय आमचे मोदें एक मारामारी कशी सुरू जाल्ली आसा 5 वर्सां लोग्नीक जिवितान जावं 8 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां बायल म्हणटा आय हॅड इनफ आय वॉन्ट माय वे ऑफ लायफ इट्स माय लायफ आय वॉन्ट टू एन्जॉय सो आमी डायवोर्साची कागदां शेवटिता आनी हाकाच लागून कितले कुटुंब दोशी जाल्ले आसा कितलीं जाणां दुसऱ्या घोव बायले सोबत संबंद जोडटा आमी गोंयांतान सगल्यो वस्तू हांगासर हाडटा आमची परंपरा आमची फेस्तां आमची परबो आनी आतां आमचे घोडघोडे आनी मोडके देखून हांगासर पावलेले आसा पूण आमचे लोगणीच साक्रामेंत जो देवान आमकां दिल्लो आसा जेन्ना आमची आवय आमचे पुर्वज इतलीं वर्सां चिटकून जियेले असल्यो वस्तू आमी कित्याक हांगासर सांबाळना इतले सोंपेपणी म्हणटा इट इज माय लायफ आय शूड हॅव माय वे आय नीड टू माय एन्जॉयमेंट सो लेट मी हॅव माय क्लबिंग आवय बापूय तुमी तुमच्या भुरग्यांचें तरी चिंता And when it comes to single parenting, आयज हांव दोत्तां फाल्यां तूं दोत्तां आर वी टॉसिंग द चिल्ड्रन दे आर नॉट टॉयज टू बी प्लेड ऑफ देवान दिल्लो साक्रामेंट मोगाल इश्टांदो आमी सांबाळचो हांव म्हणना योर मॅरीड लायफ इज अ गार्डन ऑफ रोजीस आमकां सगळें आवर लायफ इज अ रोलर कोस्टर आमकां सगळें ऊन सकयल आसा सायबीन मायन देवा लागीं विचारूंक जातालें आसलें तुवें म्हाका ह्यो 5 वस्तू सांगलेल्यो विस्वासाच्यो बरेपणाच्यो पूण एकूय वस्त पूर्ण जायना तुवें कसलें वजें म्हाका दिलें पूण आज आमची आवय आनी आमचे बापूय जे लोग्नी जिवीक जियेता 2 वर्सांनी ते कांसार जाता 3 वर्सांनी एकामेका लागीं झगडटा वो दोशी वेता कुटुंबाचें पडना भुरग्यांचें पडना तांचें जीण कशी आसता आय कॅन फायल अ पुलीस केस आनी कितले आवय कितले बापूयो पुलीस केसीन वचून जेलीन बसलेलीं आसा दे कॅन से आय कॅन फायल अ कोर्ट केस आय कॅन गो फॉर अ सेपरेशन ऑर डिवोर्स सायबीन मायन शी कूड हॅव 100 क्वेश्चन to God. The 100 questions should have been answered by the angel Gabriel. She could have fought back with God. She could have filed a case in the court of God, thinking that what God has done to her is injustice. But Saibin Mai and Zuze Hank Korina, जितले त्रास जितल्यो आडकोड्यो तांचेर उपरासल्यो विस्वासान आनी भावार्थान तांणी त्यो वेंगयल्यो कित्याक तांचे सोबें एकामेकाचो मोग आसलो देवाचो संबंद आसलो देवाचो रूपकार तांच्या काळजांनी खेवतालो आनी असले मनशांक देव एक आदार दिता असले तुफानांक कसो फुडो करूंक मोगाल इश्टंदो दर एका आवय बापायन वी शूड नॉट से इट्स माय लायफ जेन्ना तुमी 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां लोग्नी जिवितान जियेलीं आनी हे परदेशी वो दुसऱ्या गांवांनी पावलीं हे दुसऱ्या कल्चराचेर नदर मारून वी से ओके लेट मी हॅव माय वे आनी कोणाचो आमी आदार घेता समटायम द डिसिजन्स आर टेकन
तुमचे बरोबरची जी वावर करता, they will say, if they are English or any other culture, they म्हणटली, just forget your man. The government will support you to live your own life. कांय दीस फाटीं मोगाल इश्टंदो एके वस्तोरेन म्हाका फोन केलो आनी फादर म्हाका आतांच उलोवंक जाय, तुजेशी येवंक जाय. आनी जाता ते भाशेन हांवें तिका वय म्हणलें आनी हांव म्हज्या देरार ती पावली. जाय ती दुखी जाल्ली म्हूण फोनार सांगताली. थोडे थोडे प्रश्न तिणें म्हाका सांगले. आय थॉट इट इज क्वायट जेन्युइन. कामान बुडलेलो म्हणटोच हांवें म्हणलें ये हांव तुजें आयकून घेतां. पूण जेन्ना ती दारार पावली मोगाल इश्टंदो, ती रोडो नासली, ती हांसताली, कुशाल जाली. आनी कित्याक ती हांसता काय म्हूण हांवें विचारल्यार ती म्हाका म्हणूंक लागली, कित्याक हांसची ना. आनी उलयता उलयता घुमून आयलें. शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ नर्वस ब्रेकडावन. इन डिप्रेशनान वेता म्हूण ती सांगूंक लागली. हो हांसो कुशालकायेचो न्हय, हो हांसो जावन आसलो दुखाचो. तिची भावना अशी आसली. 10 वर्सां फाटीं हांव हांगासर पावली. जाय तो तोकोच घेतलो. म्हजो घरकार आनी 3 भुरगीं आमी गोंयचें विकून परदेशी गांवांक वेंग मारले, कित्याक बरें जिवीत मेवतलें, द ग्रीन पास्चर्स. आनी फाटल्या 10 वर्सांनी हांव जायतीं वावुरलीं. घोव वावुरलो, हांव वावुरलो, ओवर टायम आनी अंडर टायम एंड एवरी टायम. 3 भुरगीं, एक युनिवर्सिटीक आसा, एक कॉलेजीक आसा आनी दुसरो 9वीक आसा. पूण आज कितें जालां ती म्हाका सांगता. आज फादर आमचे लागीं सगळेंच आसा. एक आमचें घर आनी दुसरें घर भाड्याक दिल्लें आसा. 3 मोटरां आसा. बँक बॅलन्स वाडला. पूण भितरल्यान न्हय फकत हांव, म्हजो कुटुंब रिकामो जाला. वी आर एम्प्टी विदीन आवर सेल्फ. एकूच प्रश्न हांवें घातलो. एकूच सांग म्हणलें. 10 वर्सांनी मिसाक कितली फावटी केली. क्रिसमस आनी इस्टर सोडून फादर केन्नाच मिसाक आमी वचोना. घरान पायने लेगीत ना. गोंयांत सगळें आमी कोत्ताले, हांव मिसाक वेतालें, सगळें वेतालें. लोकांक दाखोवंक फेर्राद न्हेसून आमी हांगासर केन्नाय तरी प्रयत्न कोत्ताले. बट विदीन आवर सेल्फ म्हजे घरकाराचें जावं आनी हांव जावं वो भुरगीं जावं, वी आर एम्प्टी विदीन आवर सेल्फ. आनी म्हज्यान हें सोंसूंक जायना. कित्याक पूर्ण खुशालकाय, द इनर हॅपिनेस, द इनर जॉय आमकां मेळना. आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट. दर वर्साक हॉलिडेक वचूंक, ओ हूंय वचूंक, ओ भायर वचूंक. We tried our level best to bring that happiness in our family. पूण हें हॅपिनेस आमकां मेळना फादर. मोगाल इश्टंदो, हाचेरूच आमी कितलें शिंगूंक जाता. आनी असले कितलेशे कुटुंब हांवें अनुभवल्यात. हें सोत तुमी आनी आमी जाणां. जेन्ना आमी एक आवय बापूय कसो आमचे कामांनी लबदवता. आमच्या भुरग्यांक आमी केन्ना वेळ दितले. कितलेशे तियात्र हांवें हेच विशयाचेर हांवें माचयेर हाडलेले आसा. आवय बापाय, तुमचीं भुरगीं तुमच्या बरोबर जियेता, पूण तुमी तांच्या दोळ्यांक दोळे घालून केन्नाच पडूंक ना. तुमचे कान तांचे होड्ड्यार लावून तांचें काळजांतलें दूख तुमी केन्ना ओडकून घेवंक ना. कित्याक जायते पावटी आमकां वेळ मेळना. वी थिंक वी डोंट हॅव टायम. But my humble appeal is, give them their time. तांचो वेळ तांकां दियात. तांचो वेळ तांकां दियात. ओ तुमचो वेळ न्हय तुमी दिता तो. इट इज दियार टायम. आसोर आमचे भुरगे, आमचे तरणाटे, दे लिव अंडर मॅसिव्ह प्रेशर. मॅसिव्ह प्रेशर. आनी तरणाटे लागीं हांव बासाबास
करता आसतना कितें म्हणटा, फादर आय डोंट फिट इन टू दॅट ग्रूप ऑफ बॉयज ओ गर्ल्स. I don't fit into that. Because the pressure, the bullying, the gadgets we use, the fast cars and the fast money. And तांची भावना, तांची दूख. Don't try to see the externals. भायले कुशालकाय तांचेर म्हणून दिसता म्हणून. Go deep within their hearts and see the pain what our young people are going, either in Goa or in the foreign land. But the fact is, they are suffering. Our families are suffering. And the main cause is आमी भितूयल्यान रिकामे जाल्ले आसा. COVID-19 मोगाल इश्टंदो जावन आसा जिविताचो हाफ टायम. आमकां एक हाफ टायम पडलेलो आसा. ही आमची गेम जिविताची चलता आसतना. आनी देव आमकां लागीं आमचे लागीं विचारता, आमकांच प्रश्न घाल, म्हजो कुटूंब कसो चलता, म्हजें मागणेचें जिवीत, म्हजें पवित्र जिवीत कशें चलता. एक मनीस कसो, हांव सांडटलो, हांव खाला पडटलो, आमचें कुटूंब बुडटलें. But we all have the energy and the strength and the God to raise us up. ह्या COVID-19 ह्या वर्षा वरवीं जेन्ना आमी घरांत उरलीं, जायतीं बिरांत आमचे भितर सरलीं आनी मागणें सुरू जालें. आनी खरेंच घरांत इगोज कशी कमी जाली. पूण आतां सवकास ती दोरी आमी सोडून दिली. तो पातांग आमचो तुटलो आनी तो वाऱ्यान उबून गेलो. आज मिसां कमी जाल्यार दुसरो म्हयनो कमी जाता. पूण कितलीं आमी प्रयत्न करतले हांव. How many of us really try to go for mass? आमच्या सरभोंवतणी कितल्यो इगोज्यो आसा. संडे ऑब्लिगेशन काडलेलें आसा म्हणटच सुमणाक एक पावटी तरी हांव मिसाक वेतलो, हे बलिदानान भाग घेतलो आनी जेजूक म्हजे खालचांनी घेतलो. ओ आमी संवेचेर पडल्या. वी हॅव गॉन टू अ हॅबिच्युअल लायफ ऑफ इदर वॉचिंग मॅस ऑन द टेलिव्हिजन ओय तेंय ना. आमी इगोर्जेक भितांव, थंयसर म्हाका वायरस लागत म्हणून. पूण जेन्ना तुमी कामाक वेताव, योला 8 hours in one factory, 8 वरां. The safest place to pray, to feel yourself is the church. जी दुयेंत आसा, जोर येता, थंडी आसा, येस आमची जाणटी आवय बापूय, प्लीज स्टे एट होम. But those who can, आज मोगाल इश्टांदो, with this COVID-19 जायत्यो सुयो भितर सोडलेली आसा. कितले जाणां काल सांगला, मिसाचो देवाचो मोगूच ना. आमी आमचें कुटूंब सांबाळूंक जाय. मारिया सुर्गीची आवय आमकां कितें शिकयता. तिचे लागीं दुडू ग्रेस्त नासली. And she is a real queen, not because of her beauty. Marian beauty cosmetics kenna laung na. But still she was the most beautiful lady. Not only in her physical appearance, but within her soul. Ami kitley makeup maru. Ami मोरये लागीं पावतले काय. आमी मेकअप मारूंक जाय आमचो खालजाचो, आमच्या अंतस्करणाचो, आमच्या बऱ्या जिविताचो. तेन्ना आमकां मारयेचो मोग, वी कॅन फील द वायब्स ऑफ मदर मॅरी इन आवर लायफ. कितें आमच्या कुटुंबान आज मोगाल इश्टांदो आमी मागता. आनी जेन्ना हांव हांगासर जियेता आसतना साबार वर्सांनी साबार कुटुंबाची दारान भितर सरता आसतना तांचें दूख म्हज्या खालचान बसलेलीं आसा. आनी जायते पावटी म्हजें काळीज दिसता, कोण भाशेन असले कुटुंबाक हांव पावतलों. खंय जायत आमचें कुटुंब सांडटा आनी कित्याक जायत आमचें कुटुंब सांडटा. द ओनली आन्सर आय कॅन टेल यू टुडे, वी आर एम्प्टी विदीन. जॉन प्रिडमो, एक गँगस्टर, हाका हांवें
स्विंडनांत 2 वर्सां फाटीं हाडलेलो. द डॅडलियस्ट गँगस्टर. ताणें बूक बरयलेलो आसा फ्रॉम द गँगलँड टू द प्रॉमिस लँड. आनी तो म्हजे लागीं भास कोता. जायते फावटी सांगता, फादर, आय हॅड एवरीथींग विथ मी. द फास्ट कार्स, गर्ल्स एंड विमेन एंड एवरीथींग एंड मनी. But there was no happiness until I found God in my life. The moment I let Jesus come to me, He changed my life. He filled me with His life. आमच्या कुटुंबांनी मोगाल इश्टांदो चड वस्तू नाका. उदीक जाल्यार आमकां गोंयकारांक आमी पेज जेवन आयलेले मनीस. उदार काळजाचे कितले मोगाळ मनीस. कित्याक जायत आमचें वातावरण बदलता. जस्ट लायक द क्लायमेट वी चेंज आवर सेल्फ. बिकॉज आर वी इन अ डिफरंट कंट्री. देवाक तुमच्या काळजांनी येवकार दियात. एक एक कुटुंबांनी एक एक आवयन हांगासर फादरांनी कितले आमकां शिकून दिल्ले आसा. आज तांचे हांव आभार मानतां. कितल्या कुटुंबान तांणी बरे एक नोदरेन एक बरो उजवाड धाडलेलो आसा. And we all need this help. We're not perfect. We should rely on God. The wings of our life is prayer. If we need to fly, we need to rely on the wings of prayer. एक सुकणें जेन्ना एका सुक्या खांद्यार बसता, तो खांदो मोडोन तें पडत म्हूण तें सुकणें भियेना. कित्याक? Because the bird does not rely on that branch. The bird depends on its wings. We should not rely on wealth and money. They are to support us, yes. हांव दुडवांचे रागार न्हय, आमकां सगल्यांक दुडू जाय. But if we need to fly in life, if we need to be like in the presence of Mother Mary, in the likeness of God, let us fly with our prayer, with our faith. शेवटाक मोगाल इश्टांदो, जो मारयेचो मोग, सायबिणीचो मोग आमच्या काळजांनी आसा, हो मोग आमकांच दवरचो न्हय. We are no good Christians if we are selfish Christian only trying to be faithful within the family. हो आमचो भावार्थ, हो आमचो विश्वास, हो देवान दिल्लो मोग आमी दुसऱ्यांक शिंपडावंक जाय. आनी सदांच हांव जायते फावटी प्रवचनान सांगलेलें आसा, जें म्हजे सवें घडलें. जायते जाणांनी ही गोद आयकवली आसतलें. आनी एक फावटी तुमचे मुखार दवरतां. 4 वर्सां आदीं जेन्ना हांव चेन्नई एका वर्साक ल्हानशें शिंकोप करतालो यादनीक जावन, दिल्ली वचपाची वाटेर हांव आसलो. ट्रेनीची वाट पळयतालो. चेन्नईच्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव बसून आसलो. म्हणटूच ट्रेनीक रावतालो. हातान एक पुस्तक आसलें आनी म्हजे नोदरेक एक भिकारी ओस्तुरी येता. कोसराच्या दोब्यांतली ती वस्तू पुंजायताली. जायतो गोत हांवें पळयलें. आनी जेन्ना ट्रेन आयली, हांव म्हज्या बुगीन कंपार्टमेंटांत भितर सरलो. म्हजे नोदरेक टू माय शियर लक हीच ओस्तुरी बँक ऑपोजीट म्हजे बसली. हांवें म्हणलें हांव तिजे लागीं विचारतलो, कित्याक तिणें जाय ते 2 पिशव्यो 2 पोतयो जेवण पुंजायलें. हांव विचारतलो, कित्याक इतलें जेवण व्हरता? एकल्याक जाल्यार इतलें जेवण कित्याक जाय? कोणा लागीं कितें मागून मागून केळी कितें. आनी ती जेन्ना हांवें विचारलें, एक उतर भायर काडूंक ना. तिका दिसलें हांव कोणें पुलीस जायत म्हणून. पूण जेन्ना मोगाल इश्टान थोडेशे पयशे तिच्या हातांत घातले, उतरां सुरू जावच्या आदीं तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवूंक लागलीं. आनी अशी ती सांगूंक लागली, तूं जाणाय, हें जेवण म्हाका न्हय. सांज जाली आनी खरें सांजेचो वेळ तो. 4 स्टॉपां जालीं म्हणटूच ट्रेन थांबतली आनी हांव थंयसर देंवतलीं आनी म्हज्या घरा भितरलीं झोपडीन. म्हज्या झोपडेंत 5 भुरगीं आसा. 3 वर्सांचें, 4 वर्सांचें, 5, 6, 7.
ती म्हजी रावतली जेवण कितें हाडलां काय म्हणून. पूण सोत तें हें ही भुरग्यांची खरी नांवां हांव नको, तांचो खरो धर्म हांव नको, खंयची ती नको, तांचो आवय बापूय कोण तो हांव नको. एकूच हांव जाणा, हेच प्लॅटफॉर्माचेर म्हाका ही पांचूय भुरगीं हांवें पुंजायलीं जेन्ना पावसान आनी शिंयान तीं भिजतालीं. आनी हें म्हणटा म्हणसर मोगाल इश्टांदो, म्हजो काळजाचेर पेज वाडटालो. ट्रेन थांबली, ती गुपचीप देंवून गेली. म्हजी यात्रा आखी रातभर आसली. 13 वर्सां याज्ञिकी जिविताक हांव शिंकलो, पूण ही वस्तुरेन म्हाका ही फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी आनी देवाचो मोग आनी देव कोण तो म्हाका त्या एके गुप्तीन सांगून दिलो. ती ओस्तोरी भिकारी ओ क्रिस्ती हिंदू आमी घांटीन मोडपाचें. देवान आमकां एक सर्गीची आवय दिल्ली आसता. तिचे आवय, तिचे काळजान इतलो मोग आसा. तिच्या पालव्याक, तिचे साडीक आमी सगळीं रेवोडटा. दर कुटुंब, कसलेच तुमचे प्रश्न जावं, तुमचे दुयेंस जावं, ती तुमचें दूख ओडकून घेता. ती आमचो आलाशिरो. हाकाच लागून तिका आमी आवय म्हणटा, सर्गीची राणी म्हणटा. आज मोगाल भाव भयणींनो, दर कुटुंबाक हांव हांगासर मिसान उबी करता. तुमची दुयेंसां, तुमचे भुरगीं, तुमचे कुटुंब, आमचे वायट सुयो, आमकां कितें लागता तें, आमची दुस्मानकाय, आनी ओदीक जाल्यार जी आमची आवय बापूय घोव बायलां दोशी जाल्लीं आसा, हे मायंडचे काळजाचेर नदर मारुया. तुमी एक आवय तुमच्या भुरग्यांचे चिंतात आनी त्याच मोगान परत एक जायात. तुमच्या सगल्यांक हांगासर हाडून हे मिसाचें बलिदान बापाक उबारता आनी बापा लागीं मागोवन घेता. हो सायबिणीचो मोग आमचे कुटुंबाचे काळजांनी घालूंक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक राखूं आनी सांबाळूं.